झेडपी वेंचणुको आमदारकीच्या वेंचणुकांचे रूप घेवपाक लागल्या अशें वेंचणुकेच्या प्रचाराक भोंवतना दिसून आयलां। लोकांकडल्यान बरो प्रतिसादूय मेळपाक लागला। ह्या फावट साश्टीत आमच्या पक्षाक ह्यान पयलीं जितली मेळूंक नाशिल्ली तितली सिटां पयले फावट मेळटली म्हण मंत्री मायकल लोबो उलयला। RD एक्सको खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। झेडपी इलेक्शनाचे कॅम्पेन गोंयभर जे चालू आहा ते अशें दिसलेलें आहा की हे MLA इलेक्शनाचे कॅम्पेनाच्या भाशेनूच जाल्लें आहा। म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी MLA कॅम्पेन करताले वी वर डुईंग इन द सेम फॅशन। जितके लोक भायर सरप, पार्टीचे सिंबल घेवन भोंवप, लोकांक प्रत्येक एक घरान वचप, मतदार कडेन उलोवप आनी फॅमिली कडेन उलोवप, तेंच्या बॉल्कावान बसप, तेंकां एक्सप्लेन करप आमी कित्याक येयल्या पळय ते। म्हणजे दीस इलेक्शन which we can see is just another MLA election, and our party, Bharatiya Janata Party, is getting a good response in North Goa and also in South Goa. This is the first time that we are testing our waters in Salset. सालसेटानूय आमचे कॅन्डिडेट आहा, सपोर्टेड कॅन्डिडेट आहा, आमदारांनी सपोर्टेड कॅन्डिडेट घातलेले आहा आनी म्हाज्या हिसपान रिजल्ट पॉझिटिव्ह येवपाचो आहा। लोकांनी भरपूर रिस्पॉन्स बरो दिल्लो आहा। हांव 2 दीस जाले फोन मारून मारून खबर घेतालो सावथान कशें चल्लां पळय तें, आनी जो रिस्पॉन्स म्हाका मेळलो थ्रू सोशल मिडिया ऑल्सो एंड ऑल्सो थ्रू टेलिफोन, वेरियस फोन कॉल्स टू माय फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टू द कैंडिडेट्स, I have got a good response that they are doing very well, and I am confident that we will win quite a number of seats first time in Salset, and definitely entire Goa, the भारतीय जनता पार्टीचे लोटस सिंबल जो आहा तो खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 100% जिखून येता। म्हणजे नॉर्थानूय आमची मेजॉरिटी येता, सावथानूय मेजॉरिटी येता, एंड द मेजॉरिटी वील बी क्लियर मेजॉरिटी।